आयज आमी येयल्या कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांकां मेळपाक. पळोवया ते आसत जाल्यार, आनी आयज कितें तेंचो प्रोग्राम आसा तो पळोवया, आनी जाता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा तेंकां आमी कंपनी दिवया. चलत. आयज खंय प्रोग्राम आता दिवाळी कितें आयज प्रोग्राम? दिवाळी आमची हे आसा आयज बांद आमी पयर बांदला नेवो तो आमी आयज थंय वचोन मातशें इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे अशें धरून चल्ला की इनोग्रेशन करतले. सो आमी तुमचे येवपाचे. ऑफकोर्स या मरे चल या मरे येस. आता हांगा फेरी म्हणजे तुमकां आतां दिवाळे वचपाक फेरीनूय वयचें पडटा न्ही. फेरीचे बी कितें लोक कितें डिमांड आसतात? ना आमी ब्रिज हो एप्रूव्ड करून घेतलेलो आहा. जवळ जवळ 110 कोटी रुपया. ओके. जवळ जवळ 600 मिटर आमी हें केला. आमी आतां दोन बाजू पळयल्या. एक हांगा कुंकळकार आमची हें आसा पळय हय बोमसाळा हां त्या सायडीच्यान फुडल्यान आमी घेवपाच्या. दुसरें म्हणल्यार आमी थंय बाकीचे भाट त्या सायडीन आमी दोनूय एप्रुवल घेतलेली आसा. पण थोडेशे कितें पेपर वर्क चालू आसा म्हणून आमचें उरला. पण आमचे ऑलरेडी प्लॅन काडून सगळें रेडी आसा. त्याच बरोबर आमचो गोवनाळेचो म्हणजे धावजेचो रेल्वे ओव्हरब्रिज आहा तोही आमचो फायनल जाला. सगळो जागो बी एक्वायर केला. कदाचित आनी एक 2-3 म्हयन्या भितर आमी ते फावंडेशन घालून काम सुरू करता. म्हणजे हो तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीतलो मेजर प्रोजेक्ट आसलो पुलाचो? 100%. कारण लोकांक हो सगळ्यान हें जाय, ब्रिज जाय. कित्याक तुमी पळयला आतां हांवूच येवन आतां बरोबर जवळ जवळ 7-8 मिनटां जालीं. जशें कोण बरो बी ना जाल्यार लोक दिवाळेच्यान थंय उरता. उरलेल्या कारणान तांकां कितेंय घडोवंक शकता, त्रास जावंक शकता, कोणाचो जीव वचूंक शकता. म्हणून हो ब्रिज सामको गरजेचो आनी लोकांचो डिमांडूय आसा. जवळ जवळ 95% लोकांक हो ब्रिज जाय. सद्या पळय हांगा फेरी म्हणजे कश्यो आसता? म्हणजे आसा रेग्युलर आसता काय लोकांक आनी डिमांड आहा बीन असो? ना रेग्युलर फेरी आसता. पण एक एकदां कशें आसता 3 फेरी आमकां ती आमचे कडेन पळय 3rd फेरी हांगा आयडल आमी दवरलेली आसा. रेडी आमचे कडेन. ओके. कारण जेन्ना पीक ओवर जाता म्हणजे जेन्ना गर्दी पडटा तेन्ना आमी ती सुरू करता. पण लोकांक व्हडलोसो प्रॉब्लेम आतां तरी जायना. कारण मदीं तेन्ना पयलीं जातालो. दीस भर करून पळयली एक दीस. म्हणल्यार कितें जालें जाणा सर, टायमींग हांगासर भायर उरपाक लागली फेरबोट. हें करून उरपाक लागली भायर, म्हणजे लोंबकळात उरपाक लागलेलो. मागीर ते एक दिसान हें केलें. मागीर ना आमी आतां कशें केलां तें 3 फेरी जर आमी चालू केल्यो जाल्यार आमकां खूब बरो म्हणजे लोकांक प्रॉब्लेम स्मूथ हे जातलें फंक्शन सारको पडटा. पूण ते कितें कंटिन्युअसली आमकां करून फायदो ना. म्हणजे कशें आतां गाडी हांगा 3-4च आसा. ते एक फेरीन वचूंक शकता. तेन्ना आतां केन्ना लोक ऑफिसाचे सुटले जावं सकाळी भुरग्यांक वचोंक जाय जावं ऑफिसाच्या लोकांक वचोंक जाय तेन्ना आमी त्यो सगळ्यो फेरी चालू करता. आनी एक एकदां आमकां दिसलें की बाबा आयज गर्दी चड आसा, कितें देवाचें आमचें फंक्शनां भाविका देवळान कितें आसा जावं आनी कितें आसा तेन्ना गर्दी पडटा. गणपतीच्या देवळान आमच्या शक्तिविनायकाच्या देवळान जर गर्दी आसा तेन्ना आमी तिसरी फेरी कितें आमी 4 सुद्दां हाडटा. पण आमी कंटिन्युअसली हें काम दवरता आनी जाता तितले बेगीन आमी हो ब्रिज बांदपाचें काम आमी हातीन घेतले. फेरी येता सो आमी आतां वयता दिवाळी. हय दिवाळी.
आमचो मालाराचो बांद. मालाराचो बांद म्हणटकीर कशें आसता, हांगा जवळ जवळ 200-250 शेतकरी आसा आनी हो मेन बांद हो तुमी पळयला, हो सायडीचो आमचो दर्यो, जी भितरली खाडी येता ती वाशीर. कारण जर जेन्ना तुमी भरतेचेर पळयला, सपोज जर हो बांदांक पयलीं भोंय म्हणून पडलेली, तेन्ना भोंय आनी एकदां पयलीं बांदलेलो हो हांवें, आनी आतां तो परत एकदां हें जालो, खूब पयलीं बांदलेलो. सो आतां ताका भोंय म्हणून पडलेली, काम करता करता मागीर तो फुटोन गेलो. म्हणून आमी परत एकदां तो 15 दीस पयलीं काम चालू करून संडेक आमी कंप्लीट केलें. सो हेका म्हणजे कितलो अंदाज खर्च 20-25 असो कितलो खर्च आसता? कित्याक तुमी अशें बांदाची बी कामां खूब करता, लोकांक बांदून बीन दिता, सो कितलो खर्च येता हेका? पळय, हांव खर्चाचेर वचना. ते 20-25 लाख गेले म्हणून म्हाका कांय पडलें ना. म्हाका शेतकाऱ्यांचें जें पळय कितें उत्पन्न करता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका 25 लाख वचों किंवा 50 वचों, आमकां शेतकऱ्यांक जे आमकां जाता तितले तांकां फुडें काडूंक जाय, तेंची शेतां वाचोवंक जाय. कारण तेंची एक वर्साची मेहनत आहा हितून, म्हणून ती आमकां खंयच्याय परिस्थितीन टिकून दवरूंक जाय. आनी आमी जर तो बांद केल्लो नासलेलो जाल्यार तेंचें जें पळय आयज पीक येयल्लें आसा, म्हणजे आतां कापूंक कोमेस केलें जाल्यार तें सगळें बुडून वचपाचें आनी टोटल लॉस जावपाचें आनी खंय तरी तेंची निराशा जावपाची. त्या कारणाक लागून आमी तो फटाफट ताबडतोब हो बांद आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन हाडून म्हणून आनी ताका आमी कंप्लीट करून घेतलो. गेल्ले संडे कंप्लीट जालो. विदीन तो 12 ते 15 दिसां भितर आमी कंप्लीट केला. न्हू आतां हो जो आसा पळय, सरकाराची कितें मदत आसता हेका, काय तेका फॉर्मेलिटीनी टायम लागता? सो तुमी आनी वायट पळयना काय तुमच्याच खर्चान बांदतात? पळय, हें सगळ्यांक खबर आहा, आमचो सरकार बरें काम करता, नो डावट. आनी WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष भाऊ शिरोडकर जो आहा, असले कामांक सदांच भर दिता. पण आमी हें प्रपोजल तेजे कडेन जर घेवन गेल्लो जाल्यार तो ती फॉर्मेलिटी करता म्हणल्यार आमकां खंय नाल्यार खंय तरी टायम मेळचो नासलेलो आनी सगळ्यांची शेतां बुडोवन वचपाची. म्हणून खर्चान पर्सनल हो बांद हांवें परत एकदां बांदून तांकां दिल्लो आसा, जेणे करून तांकां बरें पीक आतां सद्याक मेवळा. अदरवायज तेंचें तें सगळें बुडोवन वचपाचें हें सगळ्यांक, आमच्या गांवच्या लोकांक, आमची सरपंच आसा, आमची कमिटी आसा, बाकीचे गांवचे लोक आसा, सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून ताबडतोब आमी हेजेर एक्शन घेवन तांकां बऱ्या पैकी तेंच्यांनी पीक काडलेलें आसा तांकां मेळचो जाल्यार वर्साभराची. कारण ते फक्त तूं जाणा, दिवाळेन तांकां बाकीचो कांय बिझनस ना. थोडे म्हणटू आपले फिशिंगेचेर कितें करता, थोडे शेतकरी आपले दीस रात कश्ट करता, वाऱ्यां रोयता, तेजेर डिपेंड आहा. सो तेंची वर्साभराची तेंच विकून तेंची फॅमिली एक पोट भरता, भुरग्यांक शिक्षण दिता. म्हण त्या खंयच्या तरी आमी ते विचार करून आमी तो फटाफट एक बांद येता 15 दिसांच्या भितर आमी कंप्लीट करून तांकां दिलो. तर बाईन म्हटलां तशें फिशिंगेचे आनी शेताचे आनी मिरसांगाचे हेच आमचो हे आसता. म्हटल्यार आमकां ते खरेंच हांव हें करता की बाईक आमचे चडान चड सगळ्या वाटेन देव बरें करूं म्हणटा, की आमकां खूब हेल्प जालो. आनी खरेंच हे तर बांदून आशिल्लें जाल्यार आमची सगळीं शेतां बुडपाची आनी खरें आमच्या शेतकाऱ्यांक भरपूर लुकसाण जावपाचें. सो तुमी गेले उपरांत म्हणजे तुमचे आमदार आसा तांणी रोखडे फॉलोअप करून तुमचें करून दिलें? हय, रोखडेंच फॉलोअप केलें. आनी खरेंच आनी आमकां 2 दिसांनी तेणी करून दिता म्हटलेलो, पूण खरेंच दुसरे दिसा तेच दिसा बाईन आमच्या धाडून ताका कोण बांद करपी आसा पळय ताका धाडून तेणी पळयलें. तेणी येवन पळोवन आमकां तो गावलो थंय. बाईन सांगलें आपूण रोखडोच करूंक लायता. सो आनी तेणी बाईन आमकां करून दिलो. म्हणून हांव चड देव बरें करूं म्हणटा बाईचें. म्हणजे आमकां दिसली की आमची पीक वयता ही गॅरंटी. आमचे कडेन कमिटी आसून मनीस ना करपाक अशें आमकां दिसलें. म्हणून आमी बाईच्या फुड्यान धांवले. सरपंचाक सांगलें आमी गांवचे आनी आमी कमिटी जे आसले तितके गेले आनी बाईन एक आमकां व्हडलो आदार केलो. हे आतांच न्हू, फाटल्या दिसांनी तेज्या पयलीं तेन्ना आमी घेवंक नासले हातीन, तेन्नाय तशेंच जाल्लें. तेन्ना बाईन आमचेर एक व्हडलो म्हणजे संकटूच हें आमच्या गांवांक. कित्याक आमी 2 पिको काडटा. 2 पिको म्हणजे एक मिरसांगाची आनी एक ही भाताची. आनी हेजेर आमकां कितें तरी फायदो उरता म्हणून आमी शेतकार नासता न्हू. कित्याक ना जर तर ही शेती ना जाल्यार आमचें कशें चलचें ना. म्हणून हांव बाईचे पुन्हा एकदां म्हणजे चडान चड उपकार मागता की बाईन आमकां केन्नाय गेले केन्ना आमकां दार बंद अशें ना. तेन्ना सांगपाचो शेताचो सगळ्या तो देव कसो येवन शेतकाऱ्यांक एकठांय करून तेणी आपलें आतां कशें केलां तेणी ताका देवान बेसांव आनी भरूं म्हणटा हांव. कित्याक हे शेतकाऱ्यांचें पोट तेणी राखलें. ह्या शेताचे हुस्तार आमची आख्खी फामिली पयलीं पिळांची पिळा सुद्दां शेतार आपलें शेत रोवन वारयें रोवन जगताले. आनी आयलंड म्हणना फुडें आयलंडान चडशें काम नासता, कितल्याशे लोकांक कामूय गावता. पूण जरी तर ते ह्या टायमार आमचो आमदार हांगा येवन मेळोंक नासलो आनी तेणी हें काम करूंक नासलें जाल्यार हांव नकळो कितें जावपाचें आसलें. फर्स्ट टायम एक कोण MLA
हे बांदार दोनूच येयलो. बांद न्हू बांदार येयलो न्हू तो बांदार ह्यान पयलीं ताका हाडला आमी तो येयल्लो आसा पॅन्ट वयर काडून येयल्लो आसा चिखलान पासून बुडोन तेणें आपले बोल्सांतले पयशे काड आमी जाणा हांव सरपंच आसा आदले आनी आमी जाणा कितलो टायम लागता पळय तो 2-2, 3-3 वर्सां लागता एक सँक्शनूच जावपाक सो तेणें हें सगलो खर्च आपल्या स्वता खर्चान केला त्या खातीर ताका हांव चडान चड देव बरें करूं कित्याक आमकां सगल्या शेतकाऱ्यांक हे फावटीचें अन्न पिकलें तें खावपाक मेळ्ळें म्हणून कित्याक ताका चडान चड देव बरें करूं. कितें इसवण लागला सो आयज आमी दिवाडे भोंवता कुंभारजुवा मतदारसंघ आनी हांगासरले थळावे आमदार जे आसात राजेश फळदेसाय ते सुद्दां आमी हांगासर पळयता एका गाड्यार चायेक बसल्या सगळे यूथ हांगासर मोठ्या प्रमाणान आहा जाणटे आमकां दिश्टी पडटा हांगासरली सरपंचूय आसा भाई हो तुमचो रुटीन प्रोग्राम आसता काय केन्नाय कितें फंक्शन बीन आसलें काय अशी वयस गांवांनी बायकार भोंवले तुमी बुलेटीचेर बीन एक्चुली कशें आसता हांव चडसो असो सादेपणांनी लोकां कडेन वयता येता म्हाका तशें मोठेपण कांय ना मेन म्हणजे कशें आयज आमी ते बांदांक लागून स्पेक्शनाक लागून येयल्लो कारण आमी लास्ट टायम तुमी पळयला ते बांदांक लागून आमकां खूब त्रास जाताले तो बांद आमचो कंप्लीट जालो मुद्दम म्हणून येयला एक्चुली विकांतल्यान 2 नाल्यार 3 पाटी हांव येता मुद्दम येता हांव कोणाच्या घरा वयता कोणाच्या खोबरीक वयता असो गाड्यार येवन च्या मारता कारण आमचे दिवाडे तूं जाणा आमचे दिवाडे म्हणजे सुंदर हे आयलंडान आहा खूब खरोखरच दोनूय पंचायतीन जरी गेलो मालारा किंवा गोलतीन आवेले जाल्यार एक वेगळेंच वातावरण आसता बरें दिसता उमेद येता सगळी ग्रिनरी शेतां लोकांची वारयां लायता हितून खरोखरच एक बरें दिसता वारयां म्हणजे कितें भाई हांवें खूब फावट आयकलें वारयां म्हणजे म्हाकाय पयलीं खबर नासलेलें जेन्ना हांव ह्या हितून पडलो राजकारणान तेन्ना म्हाका वारयां म्हणजे खरोखरच ते मिरसांगो भाजी लायता ते लांब चवळ्यो येता पळय ते अळसाणे जेन्ना तांकां आमी जेन्ना ते पळयलें की तांकां ते वारयो म्हणटा वारयां म्हणजे लोकल वारयां आमी कितें म्हणटाले केन्ना मिरसांगान वयता अशें म्हणटाले ते हे लोक हांगा वारयां म्हणटा आमचे लोक दिवाडकार भाव आमचे वारयां म्हणटा सो ते सकाळी उडोन 4-5 ते शिवपोंक येता आनी म्हाका पयलीं कळ्ळें वारयां म्हणजे कितें तें म्हण हांव मागीर सगळें म्हाका बांद कितें तें म्हाका पयलीं खबर ना बांदाक हांव खावटें म्हणे काय कितें म्हणे तें म्हाका खबर ना पण तें मागीर सगळें म्हाका कळोन येयलें खावटें कितें भोंव कितें म्हणजे म्हाका सगळें जाणून येयलें ते सगळें आतां म्हाका A to Z कळटा कारण हांवें स्वता तितून लोकांचे बांद बीन गेल्या पळय ते सगळें काम केल्ल्या कारणान म्हाका सगळें येता लोकांच्या शेतांनी वचप हांवें शेतांक कोणाक लुकसाण जालें तें पळोवप आनी म्हाका चडशें हांव शेतकाऱ्यां बरोबर फार्मरां बरोबर हांव सदांच रावता कारण आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तसोच एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा तसोच आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर आसा हे सातत्यानी ह्या हेजेर काम करीत आहा म्हणजे ते म्हणटा कितें शेतां वाडोवपाक जाय भाई म्हाका सांगा आतां दिवाडे म्हणटा सगळे शेतकारूच चडशे काय आनी कितें बीन आसा पळय दिवाडे आमचे दोनूच भाशेचे चडशें आसा कारण एक तर शेतां आनी दुसरें म्हणजे आमचे फिशरीज म्हणजे नुस्तें मानशेचें कितें हें करता पळय तें पण थोडे कशें आसता थोडे मानशेकार आसता थोडे डिफरंट आसता तांकां मानशेक लागून म्हणजे शेतां पिड्यार करता ते अशें आसा पण शेतकऱ्यांचें कशें आसता आयज पर्यंत तांकां चडशें कांय काम ना कांय ना आनी आपले दिवाडेनूच रावले अशें जालें आनी शेतां म्हणजे कशें एक शांत आनी एक कसलें किटकीट नासलेलो आमचो हो दिवाडे गांव आमचो सो शेतां सुद्दां लायतलो जाल्यार हांगा उमेद येता बरें दिसता कारण तूं पयला वयता ते आमची ग्रिनरी शेतां लोक आपले सातत्यानी शेतां लायता आनंद येता आनी तेंचो होच बिजनस कारण हेजेरूच ते आपल्या भुरग्यांक बाळांक
दोन पयशे जर करतलो जाल्यार होच तेंचें साधन सुविधा आसा. भाई आमी आतां दिवाडे भोवले सगळे जाले आतां थोडे पॉलिटिक्साचे विचारता तुमकां कित्याक तुमी एक अशे आमदार फाटले फावटी कांय दिसा पयलीं कोर्टान एक आदेश काडला नोटीसी काडटले हायकोर्टान म्हणजे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या की तुमकां नोटीसी काडप आनी स्पिकराकूय काडल्या कित्याक तुमी 8 जाण जे आहा ते काँग्रेसींतल्यान भाजपान गेल्ले. सो कितें नोटीसी तुमकां रिप्लाय दी म्हटल्यार डिसेंबराच्या पयल्या विका भितर कितें कितें हें आतां हेचेर कशें कितें फुडें उपाय कितें फुडें वाटचाल कशी? म्हाका कसलोच फरक पडना. हांव फक्त लोकांची कामां करपाक जाय आनी लोकांनी जे आमचे सगळे भाव भयणां कार्यकर्ते आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलेले कारणान आमी BJPन गेला आनी BJPचें कार्य तुमकां खबर आसा कितलें सुंदर आनी कितलें बरें करता. कारण तेजे फुडें आनी आमकां आयज मोदीजीचें जर आमचे प्रधानमंत्रीचें जर विजन जर पळयलें जाल्यार भारत देशाक असो कोण दोळे अशें करून पळोवंक शकना. ही सद्याची आमची परिस्थिती. जाल्यार पयलीं कितें आसलेलें हें तुमकांय खबर आसा, तुमकां मिडिया भोवंक म्हजें सगळें खबर आमी सांगपाची गरज ना. सो कोण बरें पळय काम करता तेच्या बरोबर सातत्यान रावूंक जाय आनी आपलीं कामां करूंक जाय. आपली मिन्स कशी म्हाज्या मतदारसंघाची आनी म्हाज्या सगळ्या भाव भयणाची जेणे करून त्या लोकांक जॉब नासलेले आयज जवळ जवळ आमी 51-52 जॉब दिल्ले आसा. त्या भायर आजून आमकां सपोर्ट करीत आसा. मुख्यमंत्री आमकां सपोर्ट करीत आसा, बाकीचे मंत्री सपोर्ट करता. जॉबाचे आमचे कामां जाल्ले आसा. आमचो तुमी हें पयलें आसतलें कामां लास्ट टायम सुद्दां आमची A to Z ही कामां आमची चालूच आसा. खंयच्याच हितून आमी खंयच्याच आमचो मतदारसंघ फाटीं रावचो ना. जो एक 40-50 वर्सांचो फाटीं रिवर्स गेल्लो आसा तो आमी आतां एक टॉपार व्हरपाच्या वाटेर आसा. म्हणजे तुमी BJPन येयल्या उपरांत कामां फास्ट जाता? ऑफकोर्स प्रपोजलां जाता कित्याक थोडे विरोधी आमदार जे आहा ते म्हणटा की सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून फायली परत्यो येता म्हणटा. तुमचें बी तशें जाता काय? तुमकां फर्स्ट प्रायोरिटीचेर कामां तुमची जे येयल्या काँग्रेसींतल्यान BJP तेची जाता? पळय भारतीय जनता पार्टी आसा ही केन्ना तुका फायली रिटर्न वचना आनी तुका काम करपाची पद्दत आसता. तुवें काम करून घेवपाची पद्दत आसता. हांव आमदार जालो ह्या कारणान हांव जर ऑफिसान बसून ऑर्डर सोडली ती कामां जातलीं पूण कशी तुका 2 वर्सां 3 वर्सां कारण तूं फॉलोअपच करना जाल्यार कशी जातली? तूं म्हाका एवरी टायम पळयतलो हांव मुख्यमंत्र्याच्या हितून आसतलो कॅबिनान आसतलो किंवा मुख्यमंत्री बंगल्यार आसतलो किंवा मंत्रालयान आसतलो किंवा आमच्या सेक्रेटरीएटान आसतलो जावं कोण हांव फायली घेवन वयता आनी म्हाजी कामां अवश्य हांव करून घेता. म्हाजे मनीसूय हांव फॉलोअप करीत आसता. थोडी सगळीच तेंच्या हातीन जातली अशी ना. जेन्ना आपूण स्वताक जर गेलो जाल्यार ती कामां खंय तरी बेगीन जावंक शकता. ह्या हितूंतल्यान हांव ट्राय करीत रावतां. आतां बाकीचे तुमी पळयलां आसतलें आमचो आतां ब्रीज हो दिवाडेचो ब्रीज हो म्हाका दिसता तरी सपेपणी जावचो नासलेलो. आमचे सरपंच आहा तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेल्या बाकीचे आमकां तेंचो फूल सपोर्ट आहा कारण आमकां हो ब्रीज जावचो. दिवाडेन पळयला तुवें फेरयेचो प्रॉब्लेम आहा म्हणजे कसली कामां जर करतलो जाल्यार तुका मुख्यमंत्र्याचो साथ जाय. मुख्यमंत्री आमच्या बरोबर सातत्यान आसा. बाकीचे मंत्री आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे पळय कोण पदाधिकारी आसा जावं बाकीचे मंत्री आसा आमकां सपोर्ट करीत आसा आनी तेंच्या हितूंतल्यान आमची कामां सारकी बेधडक जाता. बरें लोकसभेक कितें टार्गेट कितें तुमचें? लोकसभेचें टार्गेट आयकून घे. म्हाज्या मतदारसंघाचें हांव सांगता 80% वोटींग आमच्या BJPक कोणी कॅन्डिडेट बसूं कोणी कॅन्डिडेट आमचो भाऊच आसा आतां सद्या श्रीपाद भाऊ नायक पण आमची 80% वोट जी आमच्या भाऊक पडटली म्हणजे BJPचे कॅन्डिडेटाक आनी हांव ओपनली सांगता की भाऊक पडटली. सो 80% मतां 100% आमचें टार्गेट तें आहा. सपोज 100 वोटींग जर जाली जाल्यार 80% म्हणजे 80 मतां ही डायरेक्ट आमकां येवंक जाय कारण आमी काम बरें करून दाखयल्लें आसा आनी लोक आमच्या बरोबर आसा. वयता थंय लोकांक खबर आसा लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की बरें काम चालू आसा. आनी तुमी आयज रोड पळयले आसतले बाकीचे ब्रिजीस पळयले आसतले बाकीच्यो कॉलेजी पळयले आसतले बाकीच्यो हॉस्पिटलां पळयल्या तुमी एअरपोर्ट पळयल्या तुमी सांगपा सारकी कांय गरज ना. पूण भाऊच म्हणटा तुमी परत लोकसभेक कशें आसता आसूंक शकता अंदाजान तुमी केला लास्ट ते पार्टीचो निर्णय बट तुमचें पर्सनल मत कितें? पळय म्हाजें पर्सनल मत कशें आमचो भाऊ म्हणजे हो सगळ्यांचो आनी भाऊ आमचो हो लाडको आयज जवळ जवळ ताका कितलीं 70 वर्सां जालीं पण तो एक असो भुरगो एक भाऊ आमचो असो मनीस की तो सातत्यान प्रत्येक मनशा बरोबर मन मिळाव आसरे तोंडाचो खानार हात घालतो. तो ल्हान व्हडलो बी म्हणून पळयना. त्या मनशा बरोबर काम करपाक
तेजी थोडेशें जाणून घेवपाक आनी तेजें थोडेशें ज्ञान घेवपाक आमकां खरोखरच खूब आनंद येता आनी तो आमकां खूब बरो मानता आनी आमी सदांच तेज्या फाटल्यान आसा कंटिन्यू आनी ताका केन्नाच आमी हें करचें ना. आनी हांव कित्याक लागून स्पेशली म्हणटा, हांव पयर भाऊच्या बड्डेक गेल्लो. भाऊच्या बड्डे म्हणजे हालीं जाला पळय, एक 10-12 दीस पयलीं भाऊचो बड्डे जाला. तेन्ना हांव भाऊच्या बड्डेक गेल्लो. आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगला परत एकदां आमच्या भाऊक तुमी भरघोस मतांनी निवडून द्या. म्हणून हांव कॉन्फिडन्सान सांगता आमचो फुडें भाऊच. सो सीएमान सांगलें म्हणजे कामाक लागपाचें आनी आमी लागले already. सीएम चड फ्रेंड तुमचो लागींचो, सो तुमकां तेणी कानान सांगला दिसता की आमचो भाऊच म्हणून उत्तर गोंय. पळय कशें आसता, भाऊ हांवें तुमकां सांगला, भाऊ हो म्हाजो आनी तुजो न्हू, हो सगळ्यांचो भाऊ. जाणट्याचो तसो, नेणट्याचो तसो, ल्हान भुरग्याचो, हो सगळ्यांचो भाऊ. म्हणजे भाऊ आमचो सारको एक पेड नेम. ताका आज पर्यंत तूं खंयी वच, आख्ख्या भारतान वच, भाऊ म्हणजे ताका आमच्या पयर मुख्यमंत्र्यान एक त्या मिडियाचेर म्हणजे भाशणान आपल्या उलयल्लो. तर आमचो पार्टी अध्यक्ष सेंट्रलाचो JP नड्डाजी मुख्यमंत्र्याक आमचो विचारतालो की भाऊ भाऊ बोला तो क्या, भाऊ बोला तो बडा भाई, अशें म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां सांगला. तेजी सुद्दां एक म्हाका आठवण जाली. कारण आमचो JP नड्डा सांगले, JP नड्डान विचारले भाऊ आमच्या सीएमाक विचारले भाऊ बोला तो क्या, म्हणजे भाऊ को क्यों बोलता है, भाऊ म्हणले बडा भाई अशें म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान तेज्या बड्डेक सुद्दां सांगलेलें आसा. आनी खूब आनंद जाता कारण आमचो भाऊचें आसरे तोंड सातत्यान तो सपोर्ट करीत आसता आनी बरो मनीस. आनी तो ह्या फाटी लास्ट टायम सपोज ताका 1 लाख जर लीड आसली, ह्या फाटी 2 लाख लिडीन असो येतलो. म्हाका कापस्ताद आहा, हांवें जें उलयलें हांव तें करून दाखयतां. ही म्हाजी एक हें आसा मनांतलें वर्किंग स्टायल म्हटल्यारूय जाता. सो म्हाका तें करूंक जाय, तें करूंकूच जाय. म्हाका गमेंट असली कांय ना. हांव पर्सनली लोकां कडेन वयतलो, म्हाज्या सगळ्यां कडेन रिलेशन बरें आसा. सो हांव 80 क्रॉस करूंक शकता, पण हांव 80% तरी आमच्या भाऊक म्हणजे BJP भारतीय जनता पार्टीक हे लोकसभेची इलेक्शनां आमच्या मतदारसंघांतल्यान वचपाक जाय, हें आमी टार्गेट दवरला. भाई निमणे कडेन एक प्रश्न विचारता, तुमकां हें दिलां खातें भजी महामंडळ, खा मरे. भजी घेता हां. तुमकां, तुमी घे, तुमकां सरपंच घे तुमकां महामंडळ दिलां, घे काय जालें तें, घे भाऊ घे. भाऊ घे, आमदार घे. ही गांवठी भजी आमची, अशें केन्ना येवंक जाय, सगळ्यांनी बसोंक जाय. तुम्ही म्हणटा भाऊक 80% तुमच्या मतदारसंघांतल्यान मतां पडटली, पूण भाऊ म्हटल्या उपरांत तुमकां खूब लागींचे खूब जाण भाऊ आसा कुमारजुवा. तुमी एका भाऊ अगेन्स्ट इलेक्शन लढयलें, म्हणजे त्याच्या फॅमिली मेंबर अगेन्स्ट तुमी निवडून येयले. तुमी म्हणटा 80% BJPक मतां मेळटलीं हांगा, पूण बाकीची 20% तो दुसरो भाऊ आपल्या ताब्यात दवरतलो काय कशें कितें? पांडुरंग मडकयकार, म्हाका पांडुरंग मडकयकार भाऊचें म्हाका कांय खबर ना, पण आमी जें कितें टार्गेट दिलां आमचे भारतीय जनता पार्टीक ज्या आमच्या मतदारसंघांतल्यान 80% दिवपाक जाय. सपोज 100 पडले जाल्यार 80, म्हणजे 80% कळ्ळें तुका. अशें दिलां टार्गेट BJP? टार्गेट BJPन दिल ना, तुम्ही सेट केला. आमी सेट केला. आमचे बाकीचे सरपंच आसा, आमचे पंच मेंबर आहा, बाकीचे आमचे कार्यकर्ते, आमी तेंचेर सातत्यान तेंचे बरोबर उलयत आसता, कॉन्टॅक्ट करीत आसता, लोकां कडेन बसप आसता, उठप आसता. तितून आमी आमची एक सदांच कसली जर मिटींग जाली जाल्यार आमचें इतलेंच उलोवप आसता की बाबा आमकां 80% वोट, कारण आमकां मोदीजीचे हात आनी बळकट जर करतलो जाल्यार आमकां ह्या फाटी म्हणजे सारकें मोठ्या प्रमाणान काम करून आनी एकदां आमकां मोदी सरकार म्हणून आमी तुमी लास्ट टायम पयलो आमी प्रोग्राम केलो तो ह्या फाटी ताका भरघोस मतांनी आमचे भाऊ निवडून हाडून आनी मोदीचे हात बळकट करपाक लागून आमकां तें करपाक जाय. बरें, आतां हांव तुमच्या वांगडा उदळच्यान भोंवतालो. पयलीं तुमची स्टायल अशीच तुमची स्टायल, गॉगल बीन अशी, आनी होच रुबाब पयलींच्यान आहा काय आतां आमदार जाले उपरांत आतां चड मातसो हें? पळय, म्हाका कसलोच रुबाब ना. रुबाब रुबाबदार तुमी. आयकून घे, रुबाब आसलेलो जाल्यार हांव खंयच्या तरी 5 स्टारान जावं ते आनी खंयच्या हॉटेलान बसून च्या. म्हाजी स्टायल, हांव लोकां बरोबर सगळ्या म्हाज्या फ्रेंडां बरोबर बसतां, खंयी म्हाका व्हर, भजी खा, च्या पी, गाड्यांचेर खंयच्या साद्या हॉटेलान भाजी पाव खा, ही म्हाजी पद्दत. गॉगल लायता कितें वताचे मातशे त्रास जाता. आतां म्हाका बुलेटीन घेवन येयले ते म्हणजे हें लावचेच पडटा न्हू, कळ्ळें न्हू, म्हणून कितें म्हणून हांव लायता. म्हाजी तशी स्टायल म्हाजी हीच, आनी म्हाका तशें कांय येना. बट तुमकां पयल्या उपरांत अशें म्हणटा की एक सामको हिरो असो ह्या टायप अशें व्यक्तिमत्व कशें दिसता तुमी पयलींच्यान अशें हें चिरतरूण काय? म्हाका पळय, हांव आमदार जावचे सुद्दां म्हाजे पयलींचे फोटो पळय, हांव तसोच आहा, आमदार जावनय तसोच आहा आनी ह्यान फुडें तसोच उरतलो. जमनीर पांय दवरपाची सारकी मेन गरज आहा. तूं आमदार जालो म्हणून ते उडपाची गजाली करप ना. तूं जमनीर पांय दवरीत जाल्यार तुजें सगळें, तूं लोकां बरोबर राव, गांवच्या लोकां बरोबर राव, शेतकऱ्यां बरोबर राव, तूं केन्नाच
तूं शेणचो ना अशें सद्याचें सिच्युएशन हांव सांगता म्हाजें तुका आनी म्हाजे सगळ्या बरोबर म्हाजे संबंद जे पळय आसा जितले आमच्या मतदारसंघ शेतकऱ्यां बरोबर आमच्या भावां भयणां बरोबर जावं बाकीचे कसले हितून जर गेलो जाल्यार सगळ्यां बरोबर म्हाजे बरे संबंद आसा चड बरें बरे. लास्ट प्रश्न तुमचे जे आतां महामंडळ तुमकां दिला रिहॅबिलिटेशन कशें चल्लां काम तेतून कितें नव्यो गजाली कितें आनी कितें इनोवेटीव गजाली बीन तुमी कितें करपाक सोदता कित्याक ते लो बजेट बीन अशें म्हणटाले कांयच ना प्रत्येकाक कितें कितें 8 जाण जे येयले तांकां मातशें कितें दिवन थारयलां अशी एक टिका करता विरोधक तुमकां तें महामंडळ मेळ्ळा तुमी सॅटिस्फायड आसा तेजेर कशें चल्लां काम ना, प्रोग्रेस कितें म्हाका एक सांग कितें कितें दिवन थारयलां म्हणजे महामंडळ का आनी दुसरें कितें ना 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 महामंडळ अशें म्हणजे तांकां ओके. काय वाट्या मेळूना पळय. थोडे अजून वाट पळयता मिनिस्ट्री मेळटली ना मेळटली तांकांय कांय दिवना अशें म्हणटा हांव महामंडळाक लागून बीजेपीन गेल्लो ना किंवा म्हाका मिनिस्ट्री मेळोंक जाय म्हणून हांव बीजेपीन गेल्लो ना आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करूंक जाय आनी सातत्यान ताणें आमकां हेल्प केल्लो आसा म्हाजी जी पळय कामां हांव तेजे कडेन इवन हांव काँग्रेसीन आसतना सुद्दां तेजे कडेन गेला म्हाजी तेणी अवश्य कामां केल्या म्हाका जें मागलेलें ती म्हाका वस्त दिल्ली आसा हांव तेजे खरोखरच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका महामंडळाची बी तशी आशा ना आनी आतां कशें आसता पार्टीन जर सांगलें आपल्यान तुवें नाका म्हणूंक जायना कारण तेंचो मान दवरूंक जाय कसलेंय आसूं तें म्हाका जे तुजो कितें परफॉर्मन्स करून थंय दाखोवंक जाय तुका कसलेंय महामंडळ तुवें तेजो 100% तुवें प्रयत्न करूंक जाय की तें सारकें टॉपार व्हरपाक हेंच म्हाजें एक प्रिंसिपल काँग्रेसीच्यान बीजेपीन गेल्या उपरांत फरक जाणवलो पक्ष पद्दत बाकीची अशी कित्याक काँग्रेसी कडेन कांय ऑर्गनायझेशन नासलें तुमकां बीजेपीन येयल्या उपरांत सपोर्ट मेळ्ळो ऑर्गनायझेशनाचो पार्टी लेवल बीन मतदारसंघान सुद्दां पळय भारतीय जनता पार्टी म्हणजे ही टॉप पार्टी आयज सगळ्यांच्यान नंबर 1 पार्टी बीजेपीन येतगीर बीजेपीचो जो सपोर्ट आसा जे बाकीचो मंत्र्याचो आसा स्पेशली करून मुख्यमंत्र्याचो जो सपोर्ट आसा तितून हांव खुबशें कितें तरी करूंक पावता जे आमच्या ह्या मतदारसंघान कितें नासलेलें पळय तें सगळें करून दाखोवपाची म्हाजी इच्छा आनी येणारे 1.5 ते 2 वर्सां भितर जे आयचे हांव तुमचे कडेन कितें उलयता पळय मिडियाचेर ते नेक्स्ट टायम तुमी स्वता जावन तुमच्या दोळ्यांनी पळयतले हांवें 1.5 वर्स 2 वर्स बेश्टी म्हणल्या कदाचित ते वर्सान तुमच्या दोळ्या समोर येतलें भाई आयज तुमी आमकां वेळ दिलो उलयले त्या बद्दल गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां धन्यवाद दिता आनी तुमचे जे कितें प्लॅन आहा तुमी जे कितें फुडें करूंक सोदता ते तुमचे अशेंच फुडें चालीक लागचे आनी तुमची सगळीं स्वप्नां पुराय जावची इतलें मागता आनी आमी हांगाच थांबता देव बरें करूं तुमकांय बी देव बरें करूं थँक्यू कितें इसवण लागलाय